येवन ताजे जिवितांत जाल्लें बरेंपण तो म्हाका विवरशिता. आनी तो म्हणटा, फादर हांव तुमचे दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम केदाळे पळयता, मात न्ही तांतले संदेशा वरवीं म्हज्या जिवितांत वर्तेपण लाभलां. 12 जाण म्हाका जेन्ना सांगनात, हो तरी भाव म्हाका येवन मेळोन सांगूंक लागलो आनी खंय हेवटी फोन कर न्ही सांगता कितें बरेंपण लाभलें म्हण. हर एक सरमांवांत कितें संदेश ताका मेळटा की म्हणून. तो कोरोना व्हायरस त्या खरगा वेळार परगांवांत आसलो गांवां येवंकी जावना, तितल्यार ताजें बऱ्यांतलें बरें कामी गेलें. तितल्यार पयशे नान, आसले पयशे इल्ले गांवां धाडिल्ले. थंयसर तो पयशे नासतना कश्टलो. जायत्या गरजां ताका पयशे जाय आसले. गांवांत ते बँकांत आसले जाल्यार ते पाटी व्हरूंक जायना. मात न्ही ताणें व्हडले येवजणे गेल्ले. थंय हांगासर जागो काणयूंक आनी जायते झाडांचे वेपार करूंक ताणें 12 जाग्यार ताणें सुरू केल्लें तें बिझनेस पंथा पळयत जाल्यार आणकी चड पयशांची गरज आसली. आनी आसले पयशे सगळे शिरकल्ले. म्हळ्यार त्या वेपार वहिवाटांत ते थंयसर ही हॅड इन्वेस्टेड. आनी आतां काम ना, कितें फुडार जातलो. तितल्यान भुरगीं शिकचीं आसात, पत्नीक तितले भलायकी बरी नातली. आनी तो थंयसर परगांवचो आसा, बायल आसा, भुरगीं आसात, बायल भुरगीं. आनी तो उपाशी पडच्यार आसा. निराश जेजेस्पर जाल्ल्या ताका इल्लो वेळ मेळ्ळो युट्यूबाचेर वचूंक आनी दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम ताणें पळोवंक सुरू केलें. तेदोळ पर्यंत तो पळयलो न्ही. आनी तो म्हणटा देवानच ताका तें युट्यूब चॅनल मेळाशें केलें ताका आनी ताणें पळयशें केलें. आनी थंयसर पळयत आसतना आनी आयकत आसतना देव ताच्या काळजांत उलयलो. देव म्हणालो, भियेनाका, हांव आसां तुजे सांगाता. संवसार सरा पर्यंत हांव तुजे सांगाता आसतलो. थंयसर मार्काचो वांजेल 16 बिबोळ ताजे जिवितांत ते वर्तो प्रभाव घालूंक लागलें. भियेनाका, हांव तुजे सांगाता आसतलो. संवसार सरा पर्यंत हांव तुजे सांगाता आसतलो. देवान ताका सांगलें, कित्याक भियेताय, कित्याक घाबरताय, हांव तुजे सांगाता आस. इल्ले दीस ताका तात्वार कस जालें खंय, पूण तो पात येवंक लागलो. दोळ्यांक ताका दिसता काम ना, दोळ्यांक ताका दिसता बँक बॅलन्स थंयसर 0, दोळ्यांक ताका दिसता गांवांत पयशे आहात ते ताका हाडोंक जायनात. आनी कोरोना व्हायरस खर्ग आसा, गांवां ताका वचोंक जायना बायल्या भुरग्यांक हाडून. आनी जायते कडेन ताणें इन्वेस्ट केले पयशे. आनी इन्वेस्ट करूंक मुंदरसून ते इन्वेस्ट करना जाल्यार ते सगळे पयशे व्यर्थ जातले, गोराडांचो नस जातलो. पूण असल्या वेळार देवान ताका एक नवे दृश्टीकोन दिलें. दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो, तुमचें सवें आसो. मोगाचे न्हू. देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवन हो वेळ सोम्याच्या हाजरपणांत आमी करसिया. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका धनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आतांनी ससना. तुवें म्हाका रोसलोय तुजो मोकरच्या, तुवें म्हाका पोसलोय तुजी सेवा करच्या. तुवें म्हाका विसलोय सासण सुका पावच्या. तरी हांव फावो न्हय सोम्या, हांव फावो न्हय. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका धनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आतांनी ससना. प्रार्थुया. बोमगाळा सर्गीच्या बापा, तुजे सरशी आमकां येता आसतना तूं आमच्या भुकेल्ल्या आत्म्याक तुज्या दैवीक उतरांच्या जेवणान तूं आमकां दादोशी करताय. तुजें उतर आमचे आध्यात्मीक भूक आनी तान थांबयता. तुजी उतरां आमची पिडा गूण करता. तुजी उतरां आमकां देंवसराच्या आनी सैतानाच्या पासांतले निवारता. तुजी उतरां आमचें निरासपण आनी देदेसपरपण पयस कर. वर्त्या भरवशान आमकां भरता. सर बंदडेन ते सुटका दिता आनी वायट जिणी साडून पवित्र जिणी जियोंक आमकां करपा दिता. तुजें उतर आमकां पवित्र आत्म्यान अभिशेक करता. ससनाच्या जिविताक आमकां फुडें चलयता. त्याच तुज्या उतरान आम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल बापा.
दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर बेसांव घाल बापा. विविध तांच्यो गरजो, विविध तांच्या जिवितांत तांकां आसचे ते आशा, अत्रेक, तांचे येवजण्यो, तांचे ते तत्वार समस्ये बाबा, त्या सर गरजांनी तूं तांकां पाव. आनी विशेश जावन बाबा आमकां तुज्या भुरग्यांक तुज्या उतरांत आमकां रुपांतर कर. सर्गींचेर आमची दीस लावन सर्गी तुवें आमकां फोव केल्ल्या, तयार करून दवरल्या वर्त्या दायजांत भागीदार जावंक आमकां फोव कर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. देव बरो दीस दी तुमकां समेस्तां. भोव मोगाच्यान तुमी सगळीं कशीं आसात? दिव्यवाणी लायव्ह हे कार्यक्रम तुमकां यूट्यूबाचेर मोगाच्यान तुमकां ते मेळटा. ह्या दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाद्वारे सगळ्या संवसारभर जायतें बरेंपण लाभलां. आनी जायत्या जाणांनी म्हाका फोन केला, म्हाका वैयक्तीक रितीन सांगलां तांच्या कुटुंबांत शांती समाधान लाभल्या. जायत्या जाणांक तांच्या जिवितांत वर्ती आजापां बिजमिताय अनुभव जाल्यांत. देवाचे विशीं संदेश मेळ्ळ्यात. वर्ती वाडवळ, दैवीक वाडवळ तांणी जण घेतल्या. देखून मोगाच्यान तुमी ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटेली जाया. म्हणजे यूट्यूबाचेर हें चॅनल तुमी पळया, देवाचो संदेश आयका, ह्या मागण्यांत वांटेली जाया, भागीदारां जाया. मात न्ही हेरांकी ह्या विशयांत कळीत करा, हेरांकी ते लिंक फॉरवर्ड करा. आनी अशें आमी संगता मेळोन देवाचें राज्य आमी बांदून हाडया. मोगाच्यान आज देवाचें उतर आमकां अशें म्हणटा. किर्तनाच्या बुकांत 118 अवस्वर वळ 20 आनी 4. Psalm 118 verse 24. दिसो आयसो सोमियान केल्लो, दिसो आयसो सोमियान केल्लो, संतोषान आनी आनंदान आमी संभ्रमुया. ह्या दैवीक उतरांक व्हरतो अर्थ आसा मोगाच्यान. मात न्ही ही उतरां प्रवादाची उतरां. प्रवादाची उतरां म्हळ्यार आमच्या जिवितांत देव कितें घडाशें करता त्या विशयान पयलेंच आमकां सांगून दिवची उतरां. सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो, संतोषान आनी आनंदान आमी संभ्रमुया. मोगाच्यान आज हर एका सकाळीं आमी उठता आसतना आमकां थोडे फावटी बघता भायलें वातावरण, एकच पावस येता वा विशेष थंड वा विशेष धग. सांगत आस आमच्या मोतींत काळजांत आसतात. आयच्या दिसा जायत्यो जबाबदारी आसात, जायतीं कामां आसात. ताचे सांगत आस आमकां उगडास येता. आयचो दीस जियेत आसतना थोड्यांच्या हातांत पयशे नात, बँकांतय पयशे नात. ह्या बिजनेस लॉसार रिणान चलोन आसा. कुटुंबा जिवितांत शांती समाधान ना. घोवा बायलां मदें, या आवय बापाय भुरग्यां मदें, ह्या भाव भयणी मदें वा वत्तड आसा, शिकपाचो वत्तड आसा. इस्कालान जायते होमवर्क करून दिलां. ह्या कामाच्या जाग्यार वत्तड आसा. गिरायक उणें जाल्यात, ते वेपार वहिवाटांत दिल्ले पयशे फाटीं येवनात आनी जायत्या जाणांक रीण फाटीं दिवंक आसा. आनी वा व्हडलीं व्हडलीं कामां करून धरल्यांत येवजणे आसात. ते येवजणे पंता पावचे जाल्यार जायत्या पयशांची गरज आसा. पयशांची विलावारीची गरज आसा. कामागारांची गरज आसा. कामागार मेळनात. ह्या कामागार आयिल्ले बऱ्या तरान काम करनात. केल्लें काम बऱ्या तरान जावना. ह्या जिवितांत विरोधी आसात, तुजे विरोध मांडणी करनासतात. असल्या वेळार मोगाच्यान हे सगळो वत्तड आमचेर आसता आसतना देवाचें उतर आमकां भितर थावन बळवंत करता. सांगून सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो. आमचो अनुभव आमकां म्हणटा हो दीस आज सलवणेचो घडना, आज निरासपणाचो घडना, आज फेल जावचो घडना, आज वा कसलें अवघड घडचो घडना, वा कितेंय सडवणें जावचो घडना, पावस चड जावन आवरी येवचो दीस घडना, या दग चड जावन दग सोसूंक जायना आसा तकली घेवन पडचो दीस घडना, या कितेंच काम करूंक जायना तसलो दीस घडना. विशेश थंड आज म्हाका आळसायन केवल कितेंच काम करूंक जावचें ना. ह्या म्हज्या दुस्मार म्हजेर जैत व्हरतीत, ते म्हाका कोर्टाक धाडटीत, पुलीस स्टेशनाक व्हरतीत. ह्या म्हजें रीण फारीक जावचें ना, हांव लॉसार बुडता कोणना. ह्या आज कांय वेपार जावचो ना. ह्या म्हज्या बेड्याक कीड लागता. ह्या म्हाका कसलेंच बेळे मेळचें ना. असलें निरासपण आमच्या जिवितांत आमच्या भोंवतणी भरोन आसतना मोगाच्यान आमच्या भितर आसचो देवाचो पवित्र आत्मो आमकां देवाचें उतर उगडास हाडटा. सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो, तर संतोषान आनंदान आमी संभ्रमुया. पळय मोगाच्यान आमकां हेब्रेकारांक बरयल्लें पत्र 11 पयली वळ म्हणटा. Hebrews chapter 11 verse 1. भावार्थ म्हळ्यार
आमकां दोळ्यांक दिसनातल्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री आनी आमी बरोवसन आसा त्या संगती विशांत आमकां आसो तो थारो. 2 संगती, खात्री आनी थारो. आज बरोसो दीस आसतलो पळय, पावस येता वय, पूण आमी नकारात्मक रितीन चिंतचे नाका. मगार देव म्हज्या सांगात आसल्यार सर संगती देव म्हज्या बऱ्या पडाशें करतलो. देव म्हज्या सांगात आसल्यार सगळे बऱ्यांतल्या बऱ्या संगती हांव पंथाक पावोवंक, ते जबाबदारी वयसून घेवंक आनी व्हडले व्हडले संगतींनी यशस्वी जोडूंक, जैत जोडूंक, सुफळ जावंक देव म्हाका फोव करतलो. असलें एक सकारात्मक चिंतप देवाचें उतर आमचें थंय घालता. तेन्ना म्हाका उडास येता. एकलो भाव म्हाका येवन ताच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण तो म्हाका विवरशिता. आनी तो म्हणटा, फादर हांव तुमचे दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम केदाळे पळयता, मात न्ही तांतले संदेशा वरवीं म्हज्या जिवितांत वर्तेपण लाभलां. साबार जाण म्हाका जेन्ना सांगना हो तरी भाव म्हाका येवन मेळोन सांगूंक लागलो आनी खंय हेवटी फोन करनी सांगता कितें बरेंपण लाभलें म्हण. हर एक सरमांत कितें संदेश ताका मेळटा गे म्हणून. तो कोरोनाक वायरस त्या खरगा वेळार परगांवांत आसलो गांवां येवंकी जावना, तितल्यार ताचें बऱ्यांतलें बरें कामय गेलें. तितल्यार पयशे नान, आसले पयशे इल्ले गांवां धाडिल्ले. थंयसर तो पयशे नासतना कश्टलो. जायत्या गरजांक ताका पयशे जाय आसले. गांवांत ते बँकांत आसले जाल्यार ते पाटी व्हरूंक जायना. मात न्ही ताणें व्हडले व्हडले येवजणे गेल्ले. थंय हांगासर जागो काणयूंक आनी जायते झाडाचे वेपार करूंक ताणें साबार जाग्यार ताणें सुरू केल्लें तें बिझनेस पंथा पावयत जाल्यार आणकी चड पयशांची गरज आसली. आनी आसले पयशे सगळे शिरकल्ले. म्हळ्यार त्या वेपार वहिवाटांत ते थंयसर ही हॅड इन्वेस्टेड. आनी आतां काम ना, कितें फुडार जातलो. तितल्यान भुरगीं शिकचीं आसात, पतीनीक तितले भलायकी बरी नातली आनी तो थंयसर परगांवच आसा, बायल आसा, भुरगीं आसात, बायल भुरगीं आनी तो उपाशी पडच्यार आसा. निराश जेजेस्पर जाल्ल्या ताका इल्लो वेळ मेळ्ळो युट्यूबाचेर वचूंक आनी दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम ताणें पळोवंक सुरू केलें. तेदोळ पर्यंत तो पळयलो न्ही आनी तो म्हणटा देवानच ताका तें युट्यूब चॅनल मेळाशें केलें ताका आनी ताणें पळयशें केलें. आनी थंयसर पळयत आसतना आनी आयकत आसतना देव ताच्या काळजांत उलयलो. देव म्हणालो, भिये नाका, हांव आसां तुजे सांगाता. संवसार सरा पर्यंत हांव तुजे सांगाता आसतलो. थंयसर मार्काचो वांजेल 16 20 बिबोळ ताच्या जिवितांत ते वर्तो प्रभाव घालूंक लागलें. भिये नाका, हांव तुजे सांगाता आसतलो. संवसार सरा पर्यंत हांव तुजे सांगाता आसतलो. देवान ताका सांगलें, कित्याक भियेताय, कित्याक घाबरताय, हांव तुज्या सांगाता आस. इल्ले दीस ताका तात्वार कस जालें हय, पूण तो पातयेवंक लागलो. दोळ्यांक ताका दिसता काम ना, दोळ्यांक ताका दिसता बँक बॅलन्स थंयसर 0, दोळ्यांक ताका दिसता गांवांत पयशे आतां ते ताका हाडोंक जायनात आनी कोरोना वायरस खर्ग आसा, गांवां ताका वचोंक जायना बायल्या भुरग्यांक हाडून. आनी जायते कडेन ताणें इन्वेस्ट केले पयशे आनी इन्वेस्ट करूं मुंदरसून ते इन्वेस्ट करना जाल्यार ते सगळे पयशे व्यर्थ जातले, गोराडांचो नश्ट जातलो. पूण असल्या वेळार देवान ताका एक नवे दृश्टीकोन दिलें. देवान ताका एक नवी दृश्टी दिली, नवी दिश्ट ताका दिली. ना तुजो वेपार वयबट खंयच्याच तरान तो नश्टांत संपडचो ना, एकच एक पयसो सयत लॉस जावचो ना, तुज्या माथ्याचो एक केस सयत वय तुका नश्ट जावचो ना. अशें देवाचेर तो पातयेलो. मागण्या ध्यानार तो रावता आसतना ताच्या बायले भुरग्यांक ताणें मागणें करूंक ताच्या सांगाता ताणें शिकयलें आनी सांगाता म्हणून ताणें मागणें केलें. आनी तो म्हणटा, खंयतान खावंक जेवंक मेळ्ळें, खंयतान ताका पयशे मेळ्ळे तो सुनेणा. काम नासतना लगभग 5-6 म्हयने तो आसलो. आनी अशें मागण्यार आसतना ताका संतोश, आनंद, तृप्तीच तृप्ती. कित्याक ताका मेळ्ळलो बरोसो देव म्हज्या सांगाता आसा म्हण. 6 म्हयने जायचे जाल्यार एकाच परा ताका एक असलें एक इन्विटेशन आयलें, असलें एक कॉल आयलें आनी एका कंपनीक जॉयन जावंक. आनी थंयसर त्या परगांवांत त्या कंपनीक तो जॉयन जालो आनी त्या चिंतनांतले बरी पयलेंचें की चड सांबाळाचें ताचें काम सांगात ताका दुसरे वेपार वहिवाट करूंक ताका अवकाश मेळ्ळें. आनी तो म्हणटा ताजे उपरांत ताका कांयच उणें पडोंक ना. मात न्ही परतून ताणें थंय हांगासर इन्वेस्ट केले पयशे परतून तातूंत चड ती इन्वेस्टमेंट करन चड आनी चड ग्रेस्काय ताणें जोडली, चड यशस्वी जोडली, चड आनी चड ताच्या जिवितांत जैत ताणें जोडलें. आनी तो हांगासर येवन दैविकलो रेत्रे मात्र येवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन तो म्हणटा, हांव फादर म्हज्या दोळ्यांच्या दिश्टीन हांव जियोंक ना, बगार भावार्था वरवीं हांव जियेलो आनी देवान म्हाका जैत लाभयलें. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तूं आजच प्रारंभ कर, आजच सुरू कर तुज्या दोळ्यांच्या दृश्टींनी भावार्था वरवीं जियोंक. सांत पावल म्हणटा कोरिंथकारांक बरयलें 2 पत्रांत 5 7 वळीर 2 Corinthians chapter 5 verse 7,
आमी दोळ्यांच्या दिश्टी वरवीं न्ही बगार भावडता वरवीं आमी जियेता. आनी एक देवाचें उतर म्हाका जेन्ना आमकां मेळटा थंयसर म्हणया मुखार 16व्या वसरान 3ऱ्या वळीर बुक ऑफ प्रॉवर्ब्स चॅप्टर 16 वर्स 3. तुजें काम सर्वेस्वराचे अधीन कर आनी तुजे सोर येवजण्यो देव सुफळ करतलो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. सोर तुजो वावर हर एका दिसा सकाळीं उठता आसतना तूं देवाक उलो मार. हांवें तरी म्हाका जेन्ना सकाळीं उठतस हांवें दोळे उक्ते करचे पयले हांवें हात जोड म्हणचें, गुड मॉर्निंग आबा फादर, गुड मॉर्निंग जीसस, गुड मॉर्निंग होली स्पिरीट, गुड मॉर्निंग मदर मेरी, गुड मॉर्निंग सेंट आर्नॉल्ड जॉन्सन, गुड मॉर्निंग जोसेफ हर्नांडez, गुड मॉर्निंग पाद्रे पियो. अशें हर एका सांता भक्तांक आंज बडव्यांक गुड मॉर्निंग म्हणून हांवें दीस प्रारंभ करचो. आनी सगळो दीस तांच्या हाजीरपणांत संतोशान आनंदान तो पाशार जाता. राती न्हिदो येता आसतना परतून गुड मॉर्निंग, गुड नायट जीसस, गुड नायट आबा फादर, गुड नायट होली स्पिरीट म्हणून न्हिदोंक येता आसतना शांत प्रशांत न्हीद पडटा. म्हज्या भावा म्हज्या भयणी, हर एक दिसा सकाळीं आनी संजेर देवाचो उडास कर आनी देवाक तुजें जिवीत समर्पण दी. देवूच तुजें हर एक येवजणें, जावंक बरो तुजें शिकप, जावंक बरो तुजें बेडें, जावंक बरो तुजें कुटुंबा जिवीत, जावंक बरो तुवें एक घर बांदूंक तुवें सुरू केली ती येवजण, जावंक बरो काम कर जायते पयशे जोडची तुजी येवजण, ह्या परगांव वचोंक आनी थंयसर सेटल जावंक तुजी येवजण, ह्या तुज्या जिवितांत कसले येवजणी आसात त्या सर येवजणींनी देव तुका सुफळ करतलो. मात न्ही तुका थकोवंक, तुका पुरो जावंक, ह्या खंयच्याय धाबावकाल येवंक तो देव सोडचो ना. देखून इजाया प्रवादीचो बूक 40 वसर 30 आनी 1 वळ केदाळ उडासोर. आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 31. पूण सर्वेस्वराचेर विस्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें, गरुडा बरी तांकां पाकाटे फुलतले. ती धांवतलीं पूण ती थकची नात, ती चलती नात, चलतली पूण ती धमची नात. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आमचो अनुभव कितें म्हाका जेन्ना जायते वेळ काम केल्या उपरांत आमकां कितें जाता, आमकां पुरासण जाता न्ही. चड जडाचें काम केल्या उपरांत आमकां दबाव जाता, आमच्या कुडीक इतली पुरासण जाता, एक पटी न्हीद ह्या घोडा म्हण. व्हड जबाबदारीचें काम केल्या उपरांत आमकां आळसाय जाता आनी जायते दीस काम केल्या उपरांत आमकां बगता आनी इल्ले दीस रजा काडी जाय, खंय म्हणी भोंवास जाय, खंय दर्या दडीर वचून येजय म्हण. पूण म्हाका जेन्ना देवाच्या भुरग्यांचे भाग पळया, पूण सर्वेस्वराचेर विस्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें, गरुडा बरी तांकां पाखाटे फुटतले. ती धांवतलीं पूण थकची नात, ती चलतलीं पूण दमची नात. कित्याक म्हाका जेन्ना जिवितांत कश्ट, अनवरां, समस्ये सुकलेले नात, विरोधी सयत सुकलेले नात, आमच्या विरोध वायट उलयतले सयत उणे नात. आनी जिवितांत जायते फावटी म्हाका जेन्ना जायते तात्वार खंडीत जावन येतात, समस्या येतात, कुटुंबांतच घोवातान, बैलेतान, आवय बापायतान, भाव भयणीतान, शेजारच्यातान, ह्या कामाच्या जाग्यार धनयांतान, थांचेतान, हांचेतान जायते म्हाका जेन्ना आमकां उपाद्र मेळटात. असल्या वेळार जर तर म्हाका जेन्ना देवाचें उतर म्हज्या तुज्या काळजांत आसा, जेरमाया चॅप्टर 29 वर्स 11, जेरमाया प्रवादीचो बूक 20 आनी 9 वसर 11 वळ. सर्वेस्पर देव म्हाका जेन्ना ह्या उतरां द्वारे, ह्या उतरां मुखांत्र तुजे लागीं आनी म्हज्या लागीं उलयता, वय तुमच्या पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजणी आसात म्हण हांव बरें करून जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय, तुमच्या पाडावा पासत केल्ल्यो येवजण्यो, बरोशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे पासत हांवें केल्ल्यो त्यो येवजण्यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव म्हाका तुका म्हणटा, असल्या समस्यांनी तूं खंडीत जावन फेल जायनाय, खंडीत जावन तूं निराश जायनाय, खंडीत जावन तूं नाश जायनाय, खंडीत जावन कितेंच तुका उणें पडचें ना. कित्याक ह्या सर्वांती हांवें तुजो मोग केला देखून ह्यो सर संगती तुज्या बऱ्या पडाशें हांव करतलो. भांगारान भरलेलो फुडार हांव तुका दितलो. जर तर म्हाका जेन्ना आमकां भांगारान भरलेलो फुडार आसा, कितले आमी संतोश पावता, अत्रेकार आमी राखून रावता. जर तर भुरगीं परिक्षेन बरयतात आनी बरें करून बरयलां, म्हाका लेक्कांत बरे मार्क्स मेळटले 100%. देखून लेक्का एग्जाम जाल्या उपरांत म्हाका रिजल्ट येता म्हणून भारी एक संतोश, आनंद. दुसरे थोडे एग्जाम बरयल्या उपरांत म्हाका भारी बेजाराय जावची, मार्क्स खंय उणे येतात कोणा. विशय जावन सोशल स्टडीज हांव शिकतालो, पूण सगळें उडास उरूंक जायनातलें म्हाका. पूण लेक्का म्हजें जिवीत असो वांटो म्हणल्या बरी, हांव खंय आसल्यार शिकता म्हणल्या बरी लेक्काचेर म्हजें मतींत आसतलें. देखून लेक्का एग्जाम जाल्या उपरांत ते रिजल्ट येताना म्हाका खंडीत जावन कळीत आसा म्हाका 100% 100 मार्क्स मेळटात म्हणून. ताका कितले संतोश, आनंद म्हजें तें. देखून देवाचें उतर म्हणटा, सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो संतोशान आनी उल्हासान आमी संभ्रमुया.
कित्याक सर्वेस्पर देव आमच्या जिवितांत आसल्यार आमच्या दोळ्यांक आमकां दिसल्यार सलवणी कितें विशेष पावस विशेष वारें वादळ ह्या गडगडो झगडवणे ह्या संवसारांत अन्याय अनित ह्या खून रक्तपात पूण आमी जाणो देव हें सगळें आमच्या बऱ्या पडाशें करता. भांगारान भरलेलो फुडार तुजे खातीर म्हज्या खातीर देवान रचून दवरलेलो आसा. देखून मोगाचें न्हू मातेवाचें वांजेलां 6व्या वसरांत 32व्या आनी 33व्या वळेर समी जेजू म्हाका तुका कितें म्हणटा. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 32 and 33. ह्या सर्वांची तुका गरज आसा म्हणून सर्गी आसलो म्हजो बाप जाणा. पळया तुका कितें गरज आसा म्हणून सर्गीचो देव बाप जाणा. देखून हांवें तुवें कितें गरजेचें 33वी वळेर वर्स 33. देखून सदां तुमी देवा बाबाची खुशी आनी ताजें राज्य ह्यो सर संवसारी वस्तूय देव तुमकां वदाक सोन दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमचो देव यहोवा जायरा याहवे इर्हे गॉड द प्रोवायडर. तुका कितें गरजेचें देव खंडीत जावन तो वदाक सोन दितलो. देखून तुवें कितें गरजेचें देवाची खुशी कितें सदांय सकाळीं जावन सांजे पर्यंत कचें मोतीन तुजें आसा जंय देवा कडेन मागचें करचें म्हळ्यार केवल तुवें आमच्या बापा नामान मरी सांगचें न्ही. केवल तुवें देवा कडेन तें जाय हें जाय म्हण सांगचें न्ही. ताजे बदला तूं म्हण देवा तुजी खुशी कितें म्हज्या जिवितांत. हांवें कशें जियेचें कशें उलयचें कसले संबंद दवरिचें कसलो वेपार वैभट करीचें कसले मेट हांवें काडीचें. आनी देवाची खुशी तूं जाणा तशी जाल्यार संवसारांत जें कितें गरजेचें देवाक कळीत आसा. तुज्या की चड म्हज्या भावा भयणी देवाक कळीत आसा आनी तें देव तुका दितलो. रोमाकारां बरयलें पत्र 12वा वसर 2री वळ रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 2. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बगार तुमची मनां नवी जावं दी. तुमच्या जिणयेचें रुपांतर जावं दी. आनी तोवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हण सोदून काडन कितें बरें आनी देवाक मान वताच असलें आनी संपूर्ण म्हण तुमी समजून घेतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. संवसाराची साल तुमी आदारीत नाकात. मोगाचें न्हू संवसारी मनीस कितें म्हणटा ओ हें म्हजें आदरश्ट वो हें म्हजें दुरादरश्ट तें म्हजें ओय म्हजें हणें बराब यो म्हजे जल्माची तारीख बरी ना वा म्हज्या जिवितांत शिरा पडला. आनी कितलीं जाणां मोगाचें न्हू धांवतात बंब्या पुजा मुर्ती पुजा पंडिता लागीं बाबा लागीं माट मंत्रां करूंक काडूंक आनी कितें हात वासूंक हणें बराब वासूंक. आनी थोडीं जाणां आपणा जिवितांत बरें जायचें म्हणून कलेगी अदृश्टाचे फातर मुदयेंत दवरून न्हेसतात. ह्या गोमट्यान ते फातर उमकळयतात ह्या पेंटा बांदतात ह्या पांयांक हातांक तसले नाडे बांदतात आनी कितें कितें पिसीसपणां करतात. घरांत लिंबो मिरसांग उमकळयतात. मोगाचें न्हू देवाचें उतर म्हणटा संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. संवसारी मनशां बरी जायनाकात. बगार कितें करा देवाची खुशी कितें म्हण समजून घेवंक प्रयत्न करात. देवाच्या भुरग्यांनी देवाची खुशी समजून घेवची आनी कितें बरें कितें देवाक मानतात असलें आनी मनसुगेचें पवित्र भाग्यवंत तें तुमी करा. पळया तेन्ना देवाची खरेंच उजवाडाची भुरगीं तुमी जातल्यात आनी तेन्ना तुमच्या जिविताच्या सर संगतींनी देव तुका जैत लाभयतलो सुफळ करतलो आशिर्वादान भरतलो आनी तुका वर्ती संवसारीक ग्रेस्तकाय मात न्ही दैवीक ग्रेस्तकाय देव तुका फोव करतलो. फिलिपिकारां बरयलें पत्र 4वा वसर 13वी वळ केदाळे उडासतोर. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 13. सांत पौल म्हणटा म्हाका बोल दितल्या समी जेजू सवें हांव सर संगती करूंक शकता. म्हाका बोल दितल्या समी जेजू सवें मोगाचें समी जेजू म्हाका तुका बोल दिता. हें देवाचें उतर म्हाका भारीच एका मोगाचें. ल्हान आसतना एग्जामां शिकोवंक म्हाका जायनासलें कित्याक कादे बेसायचें जायतें काम आसतलें. थोडे फावटी विशेश वाऱ्या पावसांनी आयलो जाल्यार आमच्या घरांत उजवाडी ना कित्याक त्या करंटी नासली आमच्या घरांत इलेक्ट्रिसिटी नासली चिमणे सो उजवाड आसतलो. जर पावस वारें पावस येतना थोडे फावटी आमच्या घरांत चिमणे तेली खाली जातलें आनी थोडे फावटी चिमणे तेल नासलें हाडूंक आमकां वचोंक जायनासलें वा वाऱ्याक चिमणी सयत चिमणेचो उजवाड सयत पालवता. पूण त्या वेळार भिरांत दिसताली एग्जामाक कशें बरोवचें एग्जामांत हांव पास जायन गी म्हाका तें काम जायत गी हें काम जायना गी. मोगाचें न्हू हें देवाचें उतर म्हाका बोल दितलें. म्हाका बोल दितल्या म्हजो मोग करतल्या म्हजेर दया आनी काकूत आसल्या म्हजी जतन घेतल्या समी जेजू थंय सर संगती हांव करूंक शकता. अशें मोगाचें म्हज्या जिवितांत हांवें कितले यशस्वी जाल्यार कितलेशा गांवांक हांव गेलां कितलेशा परिक्षेनी म्हाका बऱ्यांतले बरे रिजल्ट आयला कितल्या जाग्यार मान गौरव म्हाका मेळ्ळा. तुकाय देव मोगाच्यान तेंच फावो करता. देखून सांत पौला बरी केदाळे तूं सांग समी जेजू तूं म्हज्या सांगाता आसल्यार पुरो तुज्या सांगाता सर संगती हांव करूंक शकता. तुज्या जिवितांत देवा सांगाता तूं आसशी जाल्यार
तुज्या जिवितांत सर संगती देव तुज्या बऱ्या पडाशें करता. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28 रोमाकारां बरलें पत्र 8 वर्सर 20 आनी 8 जो कोण देवाचो मोग करता आनी कोण देवाचो मोग करता ताज्या जिवितांत सर संगती देव ताज्या बऱ्याक पडाशें करता. तर म्हाका जेन्ना दोळे धांपून हें देवाचें उतर आमच्या काळजांत जगोवन दवरया. देवा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजो खंडीत जावन मोग करता, देखून तुवें म्हाका जिवीत दिलां, आजोट पर्यंत तुवें जिवंत दवरलां, देखून सर संगती तूं म्हज्या बऱ्या पडाशें करताय. देखून हांवें भियोंक नजो, हांवें कावट्यो नजो. आयचो दीस आयची घडी आनी म्हज्या जिवितांत जें कितें वदक सोन दिलां तें सगळें तुवें घडलेलें, तुवें म्हज्या खातीर फावो केल्लें. तर संतोशान उल्हासान हांव संभ्रमतां, तुका अर्घ आनी होगळाप दितां, तुजी महिमा गायतां, तुका हांव परगडतां, तुका हांव साक्ष दितां. सम्या म्हज्यार आशिर्वाद कर. दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या सर वीक्षकाचेर, सर म्हज्या भाव भयणीचेर, सर तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल बापा. आमच्या मदें असल्या पिडेस्तांक गूण कर बापा, गूण करची दैवीक सगत धाण सर पिडेस्तांक गूण कर. तूं जहोवा राफा, जहोवा रफिका, गॉड द हीलर, डिवायन हीलर, दैवीक वैज वैज जावन आसाय बाबा. खरी एका पिडेचें मूळ कारण तूं जाणाय. त्या पिडेचें बॅक्टेरिया व्हायरस ह्या मूळ कारणच संपूर्ण तरान नाश कर बापा. सबार तरांचे तत्वार लोकांक आसा, थोड्यांक काम ना बापा, थोड्यांक पयशांचो तत्वार आसा, थोड्यांक घर ना, थोड्यांक परगांव आसा जंय ते विजा मेळना, पासपोर्ट ना, आनी सबार जाणांक शांती ना, समाधान ना, मोतीची बरी भलायकी ना, कुडीची बरी भलायकी ना, बरी जिरवण ना, जिवितांत कुडींत खुशालाय ना, सवकासाय ना. बापा तुज्या भुरग्यांक जें कितें जाय तें सगळें तूं फावो कर आनी तुज्या भुरग्यांची दुकां पसून काड. तुज्या भुरग्यांच्या तोंडार संतोष आनी हांसो, परजळ आनी प्रकाश फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसो, तुमचें सवें आसो, आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. निमाण्या त्या जेवणार सॅक्रिफीस घडलोय, हांवें सालवार जावन च्याक बापाक भेटोवन दिलोय. सासणाच्या मरणांतलो म्हाका तुवें राखलोय, तरी हांव फावो न्हय, सोम्या हांव फावो न्हय. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका धनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आतांनी सासना. भोवमोगाचे न्हू तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. ह्या मागण्यांत म्हज्या सांगाता तुमी मेळ्ळ्यात. तुमकां केदाळ गरज आसल्यार सकला म्हजे फोन नंबर आसा, त्या फोनाक तुमी फोन करा, वा म्हजें ईमेल आसा, त्या ईमेलाक ईमेल बरया, या वॉट्सॅपार मेसेज धाडा आनी दैवीक रतीन मंदिराक खंडीत जावन तुमी येया. हर एका शनिवारा सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 1 वरां पर्यंत थंयसर रेस्तर आसतली. आनी हर एका हप्त्यांत आयतारा संजेर 6 वरां सुरू जाल्यार ब्रेस्तारा दनपारां 1 वरां पर्यंत वस्तेची रेतीर आसतली. आमी चड आनी चड देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवया, देवाचें उतर आयकुया, आंतरीक बरी भलायकी जोण घेवया, सगळां बक्षया, सगळां खातीर मागया आनी पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जाल्लें जिवीत जियेवया. समेस्तांक देव बरो दीस हांव मागतां.